जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्षमा आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना। नमस्कार श्री हर गुरुभ्यो नमः। प्रभू सीतापती प्रभू रामचंद्राक तशीची महागणपतीक नमस्कार करून तशी आमगेले सारस्वत समाजाचे चारही मठाचे स्वाम्यांक नमस्कार करून हांगा आमगेले हे गणेशोत्सवांत चर्च बसले एक गणहोम विभागांत आमकां कसं चलता म्हणचे बद्दल एक छानशी माहिती दिवचे बद्दल हांगासा म्हगेलें नांव पांडुरंग शानभाग म्हणून हांव हे गणहोम सेक्शनांत गेलेले 25 वर्ष जावन हांव हांगा काम करत आसा आनी आमगेले गणहोम सेक्शनांत हे पुरो आमगेले गणहोम सेक्शनाचे वॉलंटियर्स आमगेले एक गणहोम सेक्शन म्हळ्यार एक कमीत कमी एक 30-35 वॉलंटियर्स हांगा उरताचे। आमगेले गणहोम सेक्शनाचे गणहोम म्हळ्यार सकाळी आमकां 6:30 आमी गणहोम चालू करताचे। 6:30 गणहोम चालू करता म्हळ्यार ताची पूर्व तयारीक आमी कमी 5:30 आमी हांगा आमगेले पूर्व तयारीक आमी पुरा वॉलंटियर्स हांगा जमताचे। सकाळीची 5:30 आमी पूर्व तयार सुरू केले डॉट 6:30 आमी गणहोम चालू करताचे। आमी गणहोम चालू केल्या नंतर साधारण एट ए टायम एक बॅचांतू साधारण एक 35 लोक 35 गणहोम एक वेळ बसतात। 35 सेवादार 35 भटमाम म्हणजे एक सेवादारा वर्षी एक इंडिविज्युअल भटमामू तशींच तांगेले सेपरेट कुंड अशी उरता। हर एक यजमानाक एक एक भटमामू अशी जल्ल उरता। भटमाम वैदिक म्हळ्यार आमगेले मुंबई सानो स्थळीय वैदिक तशींच गांवां सानो हे मस्त वैदिक येतात हांगा हे आमचे गणेशोत्सवाचे सगळे कार्यक्रम चलोवन दिवच्याक आमी 6:30 गणहोम चालू केल्यार एक गणहोम म्हाका साधारण एक 50 to 1 तास अशी लागता। म्हळ्यार आमी तरी आमगेले वॉलंटियर्सांक थोडीशी भटमामाक मदत करून पूर्व तयारी करून दिल्या पक्षाक एक 50 मिनटान एक गणहोम जाता नाही म्हणजे साधारण 1 तासा स्लॉट एक गणहोम म्हळ्यार तशें आमगेले प्रति दिवस एक 200 ते 180 गणहोम केल्यार आमी कितले कोर येता पण आमगेले एक आमगेले सेटअप समजा काही प्रत्येक गणहोम व्यवस्थित जावन जावं का कसले गडबडी जावच्या न अशें म्हणत तशें ना आमीच एक तारखेक एक रेस्ट्रिक्शन घालून एक 200 ते 180 गणहोम प्रति दिवस करता आमी। साधारण 6:30 गणहोम चालू जाल्यार आमी आयिल्ले सेवादारांक टोकन इश्युअन्स म्हळ्यार प्रति सेवादारान येवो भितर हांकां टोकन एलोकेट करता आमी म्हळ्यार लायनीन सोडचे बद्दल ते एक वेळ टोकन इश्यू करचे आमी सुरू केले। सकाळी 6 घंटे टोकन इश्युअन्स स्टार्ट जाता आनी साधारण 10:30 ते 11 पर्यंत टोकन इश्युअन्स दवरता आमी आनी गणहोम साधारण 6:30 सुरू जाल्लो गणहोम साधारण 12-12:30 पर्यंत चलता। म्हळ्यार एक वेळ 6:30 सुरू जालो 12:30 पर्यंत आमगेले कितले गणहोम आसा खंयचेय सेवादाराक आमी शक्यतो म्हळ्यार ना म्हण आसतना काही लोकांक येवच्या वेळ जाता समयाचे काय पुणेचे म्हळ्यार ट्रॅफिकां अडकलो असालपुराचे एक प्रॉब्लेम आना हांगा कितले वेळार आयले ते कितले वेळार म्हळ्यार तशें न्हय 10:30 नंतर आमगेले टोकन इश्युअन्सचा टायम तरी पण ताचे नंतर आयले ते आमी शक्यतो जल्द प्रयत्न करून दिवचे प्रयत्न करताचे। पण आनी हांगा गणहोमाचे एक विशेषत म्हळ्यार सगळे प्रत्येकी जावन जाता म्हळ्यार गणहोम सुरू जावचे किना पयलें गणपतीला येद रावचे म्हणून गणपतीला येदराक प्रार्थना दवरून नारळ दवरून प्रार्थना करून ताचे नंतर गणहोम विधान सुरू जाता। गणहोम विधान सुरू जाल्या नंतर तंत्र प्रति सेवादाराक गणहोम जाल्या नंतर तांकांय वापस हांगा व्यवस्थित सेवा प्रसाद तांकां मेळटा। गणपती बाप्पा यूथ ऑफ GSBचे सर्व गणेश भक्तांक वंदन करून हांगा GSB गणेश सार्वजनिक समिती वडाला राम मंदिर हांगा सर्वांकय स्वागत करते आसाची। भटमा मालिक हांगा कशी एक व्यवस्थित धार्मिक कार्य जाता म्हणल्यार हांव 2 उतर उलयता। सकाळी 6:30 दवरून हांगा गणहोमाचे एक तयार जाता थंय प्रत्येक भटमाम बसून गणहोम करतात। देवा लेगी प्रत्यक्ष महागणपती लेगी अनेक सेवा जाता कोणे कसले एक अर्पण करताचे रौप्य म्हणा भांगर म्हणा अनेक रुपाचेर तांणी धार्मिक रितीन तांणी अर्पण करता किंवा तुलाभार सेव म्हणा अपूप नैवेद्य म्हणा मोदक नैवेद्य म्हणा हे सहस्रान देवा लेगी थंय सेव चालू उरता। थंय तुलाभार सेवा जाता अनेक रितीन अशी प्रत्येक भटमामाक तांगेले कर्तव्य नियोजन केलें आसा
आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले एक आशीर्वादानं तांगेले एक मार्गदर्शनाचेर व्यवस्थित सर्व कार्य जावचे बद्दल भटमा मंगा अहोरात्र कशी स्वयंसेवक वर्ग व्हॉलंटियर्स वरे हांगा सकाळ 2 अहोरात्र महागणपती सन्निधानात 10 दिवस सुतांनी न्हीद वरी खेळणं आसतना उत्तम रितीन हांगा सेवा करतात. त्या निमित्तान कसं जाता म्हळ्यार हांगा व्यवस्थित एक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थित जाता आणि दनपारा मूड गणपती सेवा जाव पर्यंत एक 1.5 ते 2 घंटे येता ते एक आम्ही काल्याचे एक इतिमिती दवरनू तशींची महागणपती सन्निधानांतू एक मंगल आरती की महा अन्न नैवेद्य आदी अर्पण करून मंत्र पुष्पांजली भजन नाम संकीर्तन कशी धार्मिक कार्य जाता तशी सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्याकाळाचेर शांती पाठकी तशी अनेक रितीन हांगा सेवा जाता. रात्री कमीत कमी 12:30 ते 1 घंटे पर्यंत लोक राबून हांगा दर्शन घेताची आणि कशी हे वर्सायले तांकां मुखारी एक गणपती एक कसर भव्य एक आशीर्वाद कितें एक अनुग्रह म्हणून कळना लोक हांगा दिवस दिवस तांगेली सेवा वाडत उरता आणि प्रत्येक लोक हांगा येवन तांगेले विशिष्ट मनांतुले कसली इच्छा आसा ते तांणी व्यक्त करतात. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. नमस्कार, हांव उल्हास कामत JSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती प्रेसिडेंट आणि हे वर्स आमगेले 69th इयर गणपती खातीर मस्त आमी 2 वर्स कोरोनान बंद आशिल्लें. हे वर्स सुरवात करून मस्त गर्दी रश पळयल्यारी जनांक गणपतीचें कितलें प्रेम आसा तें कळटा. आनी आमी सकाळीं 6:30 गणहोम सुरू करताची 88 गणहोम जाता एक दिसाक. ताजे नंतर मूड गणपती टोटल 29-30 मूड जाताची. ताजे नंतर महापूजा अपूप नैवेद्य मोदक नैवेद्य ताजे नंतर रात्री पूजा रंगपूजा पुष्पपूजा अशी बरी हांगा देवार कामाची जास्त शिवाय हांगा कल्चरल प्रोग्राम तितले हे ना. तशें करून हांगा जनांक हांगा एक स्पेशलिटी वडारांत म्हळ्यार इंडिविज्युअल बसून पूजा करचा मेळटा. जशी घरा कडेन करताची तशें करचा मेळटा ते करून हांगा जास्त गर्दी जास्त उरता. आनी मूड गणपती म्हळ्यार गणपती प्रिय ताका प्रत्येकाक 108 मोदक 108 सुपारी 108 पानां 108 उसा तुकडे 108 नारळ अशें घालून ते फोवा भितर तयार करून गणपती मूर्त दवरून ताका आर्त करतात. हे गणपती प्रिय म्हणून आमी मूड गणपती करतात. हे शास्त्रा प्रमाणे आमी करता आसात. अशी आमगे वडाराचे गणपती उत्सव अति विजृंभणेन चलता म्हणून सांगता अति आनंद जाता. नमस्कार, मेगेल नांव उषा नायक. हांव हांगा 28 वर्स लेगीन हांगा येता रामसेवा हांगा वडाला मठा येता. आमगेले दर शुक्रारा भजन उरता. हांव महिला मंडळा शाखेची असिस्टंट आसा. आतां आमगेली मुख्य शिल्पी पनवेला गेले म्हणून हांव आतां बसले तिगे जाग्यार. आनीक सकाळीं 8 घंटे येवचे आमी. पयलीं शेवत्याचे शेवतिकांचे गणपती कसं डेकोरेशन जाय ते सेट करचे. सुमार 11 घंटे सुमार जायची कळ येता. तो कळ घालचो. मूड गणपतीचे शामतेचे हार कशे असले ते करून दिवचे. आणि कसं काम उरता पळय ते पुरा करचे. हां, रात्री पूजा रंगपूजा पुरा करून कडे करले वचे अशी 11 दीस वरेची. आणि दर वर्स रामनवमी वेळार हाजे वेळार उठून आमी हांगा उरताच. नमस्कार, आम्ही JSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती हांगा 1 घंटेर सुमार जेवणाचे कार्यक्रम चालू जाता. प्रसाद भोजन म्हळ्यार नैवेद्य केल्ले भोजन प्रसाद भोजन चालू जाता. डेली साधारण एक 5 ते 6 हजार लोक जेवताची. आता 1 सवाय घंटा चालू केल्ले आमी साधारण 5 ते 5:30 वरेक केन्ना वरकी लायन संपता तितले वरकी कंटिन्यूस अशे इतले मनेचे 2 नंबर रांदये दाळी शीत 2 नंबर स्वीट्स आसाची कळना शीत अशें उडकून फुल्ल प्लेट जेवणाचे प्रसाद भोजन आमी वितरण करताची. 5-5:30 वरकी चलते डेलीची एवरी डे. आज आनी फाल्यां बेगीन चड उरतले सॅटर्डे संडे आनी लास्ट डेक कमी 10 ते 12 हजार लोक जेवताची. पर डे 5-6 हजार लोक जेवता एवरी डे. आतां साल चाल जाल्ले साधारण 5-5:30-6 घंटे वरी चालू उरता. मागीर आनी 8 घंटे वापस चालू जाता ते 10-11 घंटे वरी चालू उरता कळनाशी. म्हणजे थ्रूआउट डे अन्नसंतर्पणे कार्यक्रम चालू उरता. अशी मध्य एक थोड्या वेळा खातीर आमी गॅप दवरताची. नाल्यार थ्रूआउट 1 सवा 1 चाल जाल्ले कंटिन्युअस 11 घंटे वरकीची प्रसाद भोजन चालू उरता हांगा कळना. व्हॉलेंटियर फोर्स म्हळ्यार खंयचेय डिपार्टमेंटांक कसले कमी हांगा पळया तुमी इतली लायन वाडच्या का. हे आतां सकाळ येयले व्हॉलेंटियरां
सकाळी गणोमा काम करताची कळना खंयच्यान कडेन हांगा येयले कळना म्हळ्यार विंगड विंगड कण आसाची मल्टिपल हे कळना आतां हांग राबिले 5-5.5 घंटे कंटिन्युअस टीम हे काम करता म्हळ्यार सेवा पर डे हांगा 300-400 वॉलंटियर वयर आसताची कळना डेडिकेटेड त्यानंतर येवचे वॉलंटियर बी आसा म्हळ्यार तांगेले समय अनुसारा प्रकार तांगे रजेचे हे वटू पळोवंक न्हू जाल्यार डेडिकेटेड एक 300-400 लोक हांगा आसाची ती वर्कांची तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन पूजन केल्लले फल उदरांत धारण नमस्कार हांव GSB सार्वजनीक गणेशोत्सव समिती वडाला उलयताची आमगेले किचन डिपार्टमेंटाचे जे आमी आज खर्च हांगा दिवसाक 10 ते 15,000 लोकांक आमी जेवण सकाळी 1 घंटे ते रात्री 10-10:30 घंटे पासून आमी जेवणाक आमगे भोजन घर आसा ते भोजन दिताची आनी आमी तांतू 2 नंबर भाजी आनी 2 नंबर स्वीट आनी शीत आनी दाळी तोय आनी सारू आनी अप्पे आनी मोदक हें पुरो आमी तांकां प्रसाद म्हणून दिताची आनी आमी नारळा वळें प्रसादा खातीर आरती जाल्या नंतर प्रसादा वळें बी आमी पुरो लोकांक वांटताची ते 10,000 लोकांक आमी नारळा वळें पुरो लोकांक प्रसाद दिवंक आमी प्रसाद वांटताची आमगेलें किचन डिपार्टमेंटाचें आमगेलें काम आमगेलें विनायक शानबाग संतोष बाळगी आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळगे आमी चंदा येर आमगेलें 10 दिसाचें काम ते रामाल अनुग्रह गणपती अनुग्रहान आमगेलें काम निर्विघ्नान जाता म्हणून आमगेले 2 उतरां उलोवन तुमकां नमस्कार करता GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती राम मंदिर वडाळा हे वर्षाचो 69वो म्हळ्यार 69th गणेशोत्सव आमी हांगा वडाळा राम मंदिरा भितरी साजरो करत आसात हो गेल्ले 19 तारीख धरून 28 तारीख पर्यंत अति विजृंभणेन प्रति वर्षाकिंत जास्त विजृंभणेन हे पर्यंत साजरो जाते आसा म्हणच्याक आमकां भारी संतोष जाता आमगेलो महाराष्ट्राची अयोध्या म्हणून येवचें पवित्र स्थान श्री राम मंदिर हांगा हो गणेशोत्सव अति सुंदर रितीन अति विजृंभणेन अति धार्मिक पद्दतीन हांगा साजरो करता आमी सकाळी 6 घंटे दवरून विविध कार्यक्रम सुरू जाताची तांतू प्रथम जावन आमगेले अनुष्ठानाचे प्रथम कार्य गणहोम काम कार्यक्रम हो सकाळी 6:30 प्रारंभ जाता तशीच हो अप टू 12 घंटे पर्यंत हो गणहोम आमी करतात त्यानंतर विविध सेवा हांगा कमीत कमी 25-26 टायपाची सेवा आमगेले गणपतीक आमी अर्पण करतात तांतू अपुप्प निवेद्य मोदक निवेद्य पंचखाद्य निवेद्य पंचामृत अभिषेक पंचखाद्य निवेद्य तशींची आमगेले महाअन्न संतर्पण तशींची आमगेले मूड गणपती तशींची सामुहीक मूड गणपती तशींची आमगेले फुलांचे पूजा अलंकारू तशींची रंगपूजा अलंकारू अशी विविध प्रकाराचे सकाळपासून 6:30 पर्यंत रात्री 11 पर्यंत विविध अनुष्ठान हांगा जाताची ती बी धार्मिक पद्दती जावन जाताची लोकांक ती एक मनोभावना येता आमी हे गणपती स्थानार येवका आनी आमच्या हातांतून एक खंय तरी एक सेवा करता म्हणून आसा ती इच्छा आमी सर्व गणेश भक्तांची आमी पूर्ण करतात त्यांची आमकां हें श्रेष्ठ आनी आमी हे गणेशोत्सवा भितर जे लोक आमगे वॉलंटियर काम करताची तांणी प्रत्येक व्हड हुद्देर आसाची कांय लोक MD आसाची कांय लोक CEO आसाची कांय लोक जनरल मॅनेजर आसाची कांय लोक स्वता धंदो आसा बिजनेस आसा ते पुराच बगलेन दवरून न्हू गणपती उत्सवा खातीर सकाळसून रात्र पर्यंत हांगा महागणपती बाप्पाला आमगेले सेवा करच्याक आमी येतात लोक आमगेले येवंक देवाला दर्शन घेताची एकदम प्रसन्न स्थिती जाताची
ती मूर्ती तशी आसा ती गणपती बाप्पाले ती आकृती तशी आसा पळयल्यार संतोश लोक मराठी गुजराती मल्याळम आमगे कन्नड कोंकणी पुरा लोक हजार गटले लोक हांगा येवन देवाला दर्शन घेताचे आनी तागे सेवा करतात तांत एक विशेष म्हळ्यार आमगे समाजाचे आनी तशींच परजाती लोकांक बी आमी हांगा भितर समाजाचे लोकांक बी भजन सेवा संगीत सेवा नर्तन सेवा अशें करचे अवकाश करून दितात मध्यान्न पुजे नंतर हो कार्यक्रम जाता 3 गण ते 6 गणपर्यंत विविध मंडळी येवन हांगा बरे रितीन तांगेले भजन सेवा संगीत सेवा देवाला अर्पण करतात रात्री पुजे जाता शेवटची पुजे ती रात्री पुजे नंतर सुद्धा आमगे सांस्कृतिक कार्यक्रम उरता तो नर्तन सेवा भजन सेवा संगीत सेवा तो उरता तो सुद्धा अति आनंदान विविध मंडळी येवन हांगा कोर घेवन देवाल चरणाक तांगेली सेवा पावयतात तशींच शेवटचे दिवस म्हळ्यार आमगेलो महागणपती उत्सवाचो अनंता नोपी अनंत पद्मनाभाले श्रेष्ठ दिवस अनंत पद्मनाभाले श्रेष्ठ दिवसाचो तो प्रसाद जे कोण स्वीकार केले म्हणून जायत तांकां तांगे आंगा भितर आशिल्ली रोग रुजिना कसली बाधा वित्त पादा कसली उणाशी ते निर्मूळ जावंक घेवन तो सुदृढ आरोग्यवंत जाता म्हणून पुराणांत म्हणिल्लें आसा तेज हांगा ते दिवस प्रतिनित्य हांगा लोक सकाळी 8 ते 10,000 लोक जेवता महाप्रसादांत त्या दिवस जे दिवस आमगेलो अनंत उरता अनंत नोपी कमीत कमी 12 ते 13,000 लोक हांगा सकाळी रात्री म्हणून जेवण करतात आनी त्या दिवस रात्री आमगेले मोगाची गणपती बाप्पाक विजृंभणेन वडाळा मठाच्यान श्री राम मंदिराच्यान शिवाजी पार्क मैदान आमगेले समुद्र किनारे पर्यंत शेवटची निरोप दिवचे खातीर आमी हांगच्यान अति विजृंभणेन पुरा जल्लोशान महागणपतीले जल्लोशान गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया अशी जल्लोशान म्हणत आमी आमगे गणपती बाप्पाक विदा करतात हें आमकां सांगच्याक इतलो अभिमान वाडटा प्रौढ वाडटा आनी तागेलो आशिर्वाद आमगे सर्व समाजाक आमगे वॉलंटियरांक पुरा प्राप्त जाल्लो आसा कोणे आमगे वॉलंटियर आमगे समाज लोक दुःखी नाची हागेले सेवा करून इतलें मन तृप्त जाता की देवा आमगे गणपती बाप्पा आनी केन्ना मुखार वर्साक बेगी येतलो अशी आमकां आश उरता ही आश परिपूर्ण आमगे गणपती बाप्पा कोण दिता महागणपती सर्वांक बरें करूं आनी आमगे समाजाक परदेशांत आशिल्ल्या लोकांक हांगा आशिल्ल्या लोकांक सर्वांक बरें करून तांगेली सेवा करची जास्तीत जास्त आमकां अवकाश दिवं म्हूण तेमी सांगूंक येतात आनी आयली आमगेलो हो देणगे पयसो पुजेत पयसो आमी निर्वय जेवचे दिनाचे आमी मॅक्झिमम आयले कलेक्शना भितर आमगे समाजाचे एज्युकेशना भितर कोणाक फायनान्सा हेल्प जावका की ना कोणा मेडिकल प्रॉब्लेम आसा तांकां कसलो सहाय जावका की तो सुद्दां पयसो आमकां प्रति वर्ष लक्षगटले रुपये आमी लोकांक आमी दितात मदत करतात हें बी सांगचें म्हाका भारी आनंद जाती आसा आनी आमगे गणपती बाप्पाचे ट्रस्टी लोक आसाची तांणी सुद्दाची बरोबर प्लॅनिंग करून कशे प्रोग्राम चलोवका खंयचे दिवस कशी जावका स्वाम्याल आज्ञाचे अनुसाराच कसं घडोवचें आसा तें पुरो आमी घडोवन लोकांक सुंदर रितीन तांकां कसलो मनस्ताप येनाशी तांणी केली सेवा देवाचरणी पावली आनी तांणी संतुश्ट जाले हें म्हणून घेवचे खातीर आमी वाट पळयत उरताची सलमान बरें जेवं देवाक देव सर्वांक बरें करूं जय श्रीराम जय गणेश आनंद घेऊन